येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरेख पो ह्या आयच्यो हेडलायन्स आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. विधानसभेचो पयलो दीस गाजलो गुन्यांवकारी घडणुके वेल्यान. पुलिसांचे कामगिरीचेरूय आमदारांनी केलो आरोपांचो शिवर. पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भायर आयले विरोधकांचे आरोप. गुन्यांवकारांक धरपाचें प्रमाण आसा चड, सांगले मुख्यमंत्र्यान. पेडणेची तरंगां लागली नाचपाक. लुटले सोने. दसऱ्या सावन कोजागिरी मेरेन चलता कौलोत्सव. पेडणे वारकण हरमला चैतन्याचो पूर. 18 आनी 19 ऑक्टोबराक पावस लायतलो हजेरी. कांय कडेन अणभवपाक मेळटली दवांची कुपां. दर्या खवदळटलो. देखून नुस्तें मारप्यांक हवामान खात्याची शिटकावणी. वेंचणुके आदले निमणे अधिवेशन सोमारा सुरू जालें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे भलायकी बरी नाशिल्ल्यान विधानसभा अधिवेशनात गैरहजर रावलो. विरोधकांनी विविध प्रश्नां वयल्यान बोवाळ घातलो. सभापती गोंधळात पडलो. विरोधक सभापतीच्या कदेला मुखार धांवून गेले आनी थंय तांणी बोवाळ घातलो. त्या उपरांत विधानसभा तहकूब करची पडली. वेंचणुकेक फकत 4 म्हयने उरल्यात. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या अहवालात कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारा मजगतीं ऑक्सिजन मेळूंक नाशिल्ल्यान लोकांक मरण आयिल्ल्याचे सांगल्या उपरांत भाजप सरकाराक व्हडलो धपको बसलो. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सभाघरांत हो मुद्दो हायलायट केलो. परवरेचो आमदार रोहन खंवटेक फुडें धुकलिल्ल्या प्रस्नाची जाप दियात अशी विनवणी करची पडली. भलायकी मंत्री गैरहजर राविल्ल्यान विरोधक खुबळ्ळो. ताचे बदला मुख्यमंत्री जापो दिवपाक लागलो. मंत्री जाप दिवपाक असमर्थ आसा जाल्यार ताणें राजिनामो दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. दुसरे वटेन अधिवेशन तहकूब करचे हे मागणेक रोहन दसून रावलो. See, I agree. Just I am reading the letter of the Honorable Health Minister. Action, sir. That's why. Because, sir, you fix responsibilities. I know it. You got power, sir, to fix responsibilities. The minister, if he does not wish to reply or withhold the information in public interest, he should rely on Rule 49(3) Should resign. of the Rules of Procedure and state the same. Should If resign. the government withholds information on ground of public interest, the chair must accept the position. Postponement of replies to question without any reason is not acceptable, and the minister may note the same. Because, sir, तुम्ही आता म्हणला if he is not available, he should resign म्हणून. I have not said resign. किती म्हणला? No, I have not said मला resign. काहीच कोणा तुम्ही किती सांगला ते? I agree. See, under 309. 49 to किती सांगता speaker, sir? Under 309, you cannot challenge. दशा डेमोक्रेसीची केल्या दशा या मुख्यमंत्र्यान. How do you adjourn up to 12:30? गोवा 365 खातीर परवरेच्यान समीप नार्वेकार. फाटल्या 4 दिसांत घडिल्ल्या गुन्यांवकारी घडणुका वेल्यान विधानसभेचो पयलो दीस बरोच गाजलो. कायदो आनी वेवस्था तशेंच पुलिसांचे कामगिरीचेरूय आमदारांनी प्रश्न विचारले. पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विरोधकांचे आरोप भायर आयले. गुन्यांवकारांक धरपाचें प्रमाण चड आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री म्हणटा. हालींच जाल्ल्या गुन्यांवकारी घडणुका वेल्यान विरोधकांनी सरकाराची कोयंडी करपाचो यत्न केलो. हणजूण खुनाचे घडणुके उपरांत एकाच दिसा 3 खून जाले. फोंड्यां 2 भयणींक आनी काणकोणा एके बायलेक जीव वगडावचो पडलो. सिद्धीनायकाचे खुनाचो घुसपागोंदळ जाल्यार अजून सुटावो जायना. ही आत्महत्या काय खून हेंच अजून स्पश्ट जावंक ना. चवकशी तर फुडली गजाल. गुन्यांवकारांक धरपा बदला पुलिसांक विरोधकांक शांत करपाचें काम दितात. अशे तरेचे पुलिसींक गोंयचें नांव पेड्ड्यार करतले अशें विरोधकांचें म्हणणें. पुलीस आर बिकम टास्क मास्टर्स. आमकां एक आमी धंद्यान आसता स्पीकर सर 31 मार्च पर्यंत टार्गेट अचीव करची म्हणून. आज पुलिसेक टार्गेट दिल्ली आसा हे लोकांक भितर उडोवपाचें फुडल्यान आमी पळयतात म्हणून. इफ दीस इज द लॉ ऑफ द डे देन स्पीकर सर खंयचो मनीस खंयच्या कायद्याक भितलो. आज सुकूर पंचायतीचो सरपंचाचेर लँड स्कॅमान 2019 FIR जाता. म्हज्या म्हायती प्रमाणे 90 दिसान चार्जशीट जावपाक जाय. आज पर्यंत ती केस फुडें वचना. इन द मीन टायम द सेम गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट मेक्स अ नोट अँड सेज दिस वॉज अ फ्रॉडुलंट केस अँड द लँड नीड्स टू बी रिवर्टेड. लँड परत रिवर्ट जाता. VIP येता जाल्यार 200 पुलीस दिश्टी पडटले. त्या बाबड्यांक उदक आनी कितें मेळटलें खबर ना. बट एट द सेम टायम चेन स्नॅचिंग, burglaries, rapes, deaths, murders
आर ऑन द रायज. हाजी स्पीकर सर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्र्यान जो होम मिनिस्टर आसा ताणें घेवची पडटा. म्हजो बापूय म्हाका सांगतालो स्पीकर सर, आमचे सिनियर मेंबर मिस्टर राणे ऑल्सो विल एग्री. ते खंय भुरगेपणान दार ओपन करून दिताले पोर्तुगेजा तेंपार 1961च्या पयलीं. एखादी 61 मागीर अशें आशिल्लें, दार ओपन करप, बालकामाचेर खंय न्हिदप, ताच्या उपरांतूय कांयच टेन्शन नाशिल्लें. आज दार बंद करून खिळी सुद्दां घाल्यार भंय दिसता. चोर येवन चोरी केली म्हणून न्ही, चोरी केल्ली पुलीस काडटले सोदून काय ना ते. पुलिसान फोन मारलो म्हाका, एक बायलेन फोन मारलो आनी सांगला घराको आपणागे पुलीस येयल म्हणपा लागले. आनी पुलीस येयले घरा कडेन आनी पुलीस सांगता खंय हे धाकले भुरग्यान 7 वर्सां भुरग्यान माजोर चोलो म्हणून. 7 वर्सां भुरग्यान माजोर चोलो म्हणून पुलीस घराको येयले. आतां पुलीस घराको येयले म्हणून हे पुलीस घराको येयले टेक इट सिरियसली. सीएम डोंट लाफ. पुलीस घराको येयले म्हणून हे भुरगें बरें ना, हे भुरगें बरें ना. ते भुरग्याक शॉक येयली आनी मांयक शॉक येयली कित्याक ह्या भुरग्यान आतां तें खंय CCTVचेर 15 दिसान कळ्ळां की ते माजोर खंय पोत्यां घालून येयलां. इम्पॉर्टंट इज नॉट द माजोर, इम्पॉर्टंट इज हाव पुलीस इज हँडलिंग इट. इज द पुलीस गोईंग रॉंग समवेअर? क्वेश्चन मार्क ऑन द पुलीस. तेंगे हँडलिंग सारकें जायना. What is happening? Why these murders and this are happening now only? Has anybody made a study? तो पयशां लागून तेणें 2 जाणां मारले, तो बिना मारपाकू. हांव विचारता, इज समथींग गोईंग रॉंग? वाय दीस थिंग्स आर हॅपनिंग? बॉर्डरीच्यान गेस्ट भितर सोदता, गेस्ट भितर सरलो, ट्युरिस्ट भितर सरलो कर्नाटकान, तो बोट चोयता. गोवा इज फ्री. कोण कॉप मारता, कोण देंवता. आर वी लॅकिंग समथींग? इज द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गोईंग रॉंग? A murders, drugs, तुगे टायमाचेर स्टार्ट जाले. माजराव चीफ मिनिस्टर, you will be responsible for it. It will go on record that it is in your term that this thing is happening. हेज पयलीं ड्रग्स हितू जायना आसलेले, आमी बोब मारिता आसले. मागुडा साहब, मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर सांगतालो कितें, कोण कोत्ता तें सांग म्हूण. आतां तूं कितें सांगतलो? कोण कोन्ना तो सांग म्हणून. Crime rate detection rate in 2020 93%. Crime detection rate in rape, murder and overall 93%. Crime detected in rape, murder and बाकीच्या बाबतीत सगळं पळयलो जाल्यार 99%. Crime detection rate against women 100%. In 21 crime detection rate against women 100%. Crime detection rate in the rape, murder, robbery 96% and the crime detection rate overall 86%, which is highest in India. हायेस्ट इन इंडिया. काढून पळयात जाय जाल्यार मुद्दाम. हांव सांगता म्हणून न्ही, यू कॅन कंपेर एनीवेअर. म्हणजे पोरू मर्डर अप्रॉक्सिमेटली स्पीकर सर 34 सुमार जाल्ले वेगवेगळे. तुम्ही म्हटल्यार वाडल्या म्हणून, हांव त्या खातीर सांगलें फक्त. अंदू 16 जाल्या. हांव अशें म्हणना हितून, फक्त हांवें तुमी वाडल्या म्हटल्या म्हणून सांगलें इतकें हांवें. बरेच जाण म्हणजे अननेसेसरी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स म्हणून सांगतात. स्पीकर सर, थोड्या जाणांक संवय आहा ही पॉलिटिकल इंटरफियरन्स करपाची. म्हाका संवय ना. चुकून सुद्दां केन्नाच खंयच्याच केसीसच्या बाबतींत हांवें कोणाकूच म्हणजे ताका अरेस्ट करूं नाका, ह्या केसीन एका फेवर कर, ताजेर चुकून सुद्दां सांगूंक नासतलें स्पीकर. थोड्यांक संवय आसतली, म्हाका संवय ना आनी हें काम हांव केन्ना करिना. त्या ती ज्या कोणाचेर कंप्लेन जाला ताचेर इन्क्वायरी जावची, ताका शिक्षा जावची, हें सदोदीत म्हाजें धोरण आसा आनी तेज्याच प्रमाणे फुडें वचपाक जाय. आमी सिद्धी नायक हेजो म्हणजे रिइन्वेस्टिगेटूय बी आमच्या परत एकदा SP नॉर्थ आनी थंयसलो कन्सर्न PI हांच्यांनी सगळें केलें. तांचो स्टेटमेंट ऑफ द फॅमिली मेंबर्स आनी एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वेर टेकन एंड ऑल द पर्सन्स हू वेर इन टच विथ सिद्धी नायक वेर क्वेश्चन्ड. सगळ्या जाणांक आफोवन हाडून तेंची सगळ्यांची इन्क्वायरी केली. मोबायल फोन ऑफ द सिद्धी नायक वॉज एनालायज्ड इन डिटेल. Nothing suspicious was revealed and in Google search history and it was found that and she has been searching extensively regarding the harmful effect of the COVID-19. They continuously search करीत आशिल्ले. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्यामचारी आणि संदीप कामोलकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पेट्रोलाचे दर 300 पावल्यात. पेट्रोल आणि डिझेल सेगीतपणान म्हारग जायत आसा. ही मार्गां नियंत्रणात हाडची अशें मागत विजय गटान पणजेसान विधानसभे मेरेन पदयात्रा काडीत सरकाराचो निशेध केलो. तशेंच
कोळसो गुन्यांवकारी घडणुको आनी कोरोना बळींच्या विशया वेल्यान विजय सरदेसायन सरकाराचेर उतराचे फार पेटयले. राज्यात सध्याक पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दराक उजो पेटला. हे दरवाडीचो निषेध म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय, विनोद पालयेकार आणि जयेश साळगांवकारान पणजे पुलावेल्यान विधानसभे मेरेन लाक्षणीक मोर्चा काडलो. सरकाराचेर टिका करता आसतना गोंयचे शांतादुर्गेची ममता बॅनर्जी वांगडा तुळा करपाच्या किरण कांदोळकराच्या वक्तव्या वेल्यान मोठो वाद जालो. भाजपा सयत लोकांनी ह्या वक्तव्याचो खर निषेध केलो. हाचेर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय कितें म्हणटा ते पळयात. It has been selectively clipped. What he has tried to say and what every one of us is saying is that we have to revive or awaken the Durga in us. There is a Durga in everyone, not only in women, it is there in us also. आणि तो जे कितें म्हणटा शांता दुर्गा ही गोंयची दुर्गा, पूण आज जो भस्मासूर वाडला हे भस्मासुराक काबार करपाक दुर्गेचो रुद्र अवतार म्हणल्यार काली माता तिणें आमकां सगळ्यांक आदार करचो पडटलो अशें ताणें म्हणलां. म्हणून म्हाका दिसता कांय चूक ना. कोरोनाच्या वेळार ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून कितल्याशाच लोकांक जीव वगडावचे पडिल्ले. सरकारान ह्या लोकांचो बळी घेतलो अशें म्हणून ह्या लोकांच्या मरणाक सरकारच जबाबदार आशिल्ल्याचो आरोपय विजयान केलो. कोळसो तशेंच नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाचेरय ताणें उलोवप केलें. तेच बरोबर विधानसभेत फुडें धुकलिल्ल्या 9 प्रस्नाक लागूनय विजयान सरकाराक उजरावन काडलो. So my direct allegation or my direct charge on the state government is that they are callous, they are not concerned about Goan deaths, and that the chief minister should resign over this report which implicates his government. ते क्वेश्चन नो क्वेश्चन गाडी पोस्टपोन केला. हांवें ताका उठून कितें सांगलें की तूं सगळें जर पोस्टपोन करता तूं सेशन पोस्टपोन कर म्हणून. अरे हे 2 दिसाचें नांवाचें सेशन वावर तुमी जो काडटा तो पसून जर तुमी सारको करूंक शकना तुमी गोंयचे जनतेक दाखोवन कितें दितात की तुमी नालायक म्हणून तुमच्यान तें चलोवंकूच जायना म्हणून सरकार. बिकॉज दे वॉन्ट टू हायड दीस कोल इश्यू. This coal issue is the biggest scam. It is a scam which of 1,546 crores that is lost to the government. Health minister has been told to go on leave after a cabinet that has happened today. Check. He was present for the cabinet. He has been told to go on leave to hide this. Basically, हे लिपोवपा खातीर ताका धाडला. MDO जे कोल ब्लॉकाचो इश्यू आहा तो लिपोवपा खातीर ताका थंय AXYNO and Dilip Bilcon. These are parties who are involved, who would have been involved in the coal block. They could not finalize the deal. In the bargain, Goa has lost the coal block. Our allotment has lapsed. In spite of the fact that they cited urgency and did a nomination for the consultant, appointed a consultant by nomination. After having appointed a consultant by nomination, still they are not able to finalize the MDO, who is the developer for the coal mine. In the bargain, Goa has lost 1,546 crores. This is the exact figure that is quantified by major dailies in Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. विजया दसम म्हटल्यार दसरो पेडणेकारांचो आवडीचो उत्सव. घटस्थापने सावन ते कोजागिरी मेरेन विविध विधी करत मनयतात. पेडणे म्हालांतलो दसरो सगळे भावीक एकठांय येत खूबच आपुलकायेन आनी श्रद्धेन मनयतात. काडुया भोंवडी पेडणे, वारखंड आनी हरमल वाठारांतली. कौल प्रसादाचेर पेडणेकारांची भोव श्रद्धा. दसऱ्या निमतान जावपी विधींनी दरेक पेडणेकार मनासावन वांटेकार जाता. जावं मागीर ती देवळांतली तरंगां, तरंगांची न्हेसवण, पालखी, रंगवण, मानकऱ्यांचें मानपान, सिमोल्लंघन, आपट्याच्या पानांच्या रुपान भांगर लुटप, देवाचो कौल, पेडणेकारांची उमेद पळोवपा सारकी. ह्या तिनय वाठारांतल्या विधींचो घेवया धांवतो नियाळ.
गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 18 आनी 19 वेर गोंयांतल्या कांय सुवातींनी कमी चड प्रमाणात पावस सडटलो, पूण 22 मेरेन हवामानात व्हडलोसो फरक पडचो ना. कांय सुवातींनी फांतोडेर दवाची कुपां पळोवपाक मेळटली. हे मजगतीं प्रवास करप्यांक हवामान खात्यान सादूरतायेची सुचोवणी दिल्या. राज्यांत चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. फुडल्या 24 वरांत मळबांत कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडूये. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्यान सादूरतायेची सुचोवणी दिल्या. आयज राती 11:30 मेरेन दर्याक खवदळपाची शक्यताय आसा. ताका लागून व्हडली ल्हारां उसळूं येतात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.